मंदिर तुझे सोचाक बहु सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदुच्या वर्षाच्या सोम्या दरबाराच्या तुझे घरी जियो फावो कर सोम्या दर्शन लाभाई धन्या मंदिर तुझे सोचाक बहु सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदुच्या वर्षाच्या सोम्या दरबाराच्या मोगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगलसो स्वागत मागता प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार आज आमी आचरण करच्या वखता ह्या प्राजीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोगाच्या पोणे दिताना एका मनाची काळजाची जावन विश्वाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जायते जाण आमी पिडेस्त आसांव विविध गरजां कश्टांक वळख जाल्ले आसांव विविध त्या सवां खातीर मागोवंक आमी यत्रेकतांव भक्तीपणान ही स ते सवा आमी सम्याक समर्पण दिवया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवया अर्गान ते सवा पासून मिस भेटयता फाबियन मेंडून समियार देवादीन अँटनी मिस्किताच्या 90 वर्सांच्या जल्माच्या उडास कडून मिस दितात पावलेन मिस्कित आनी कुटुंब जे कोणा मागतान बसयला उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतात तांचे पासून ती मागया कठीण दग वत आसा तुमी जाणांत मार्च म्हयन्यांत आनी मार्च एप्रील मे 3 म्हयने आसात असली दग कठीण हे जाल्यार मनशाक मस्त पिडा येवचे चान्स आसता देखून देवा लागीं मागया बरो पावस दडून पृथ्वी थंड करून दी उदकाचे समस्या परिहार करून दी आनी ही तापल्ली पृथ्वी थंड करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाचेलो हे कुटुंब जावं हे एवकरिस्त बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या हजारपणाची पवित्र मंदिरां जावंक उलोव दितात देवा बापान आमकां ताची मोगाळ भुरगीं जावन रचल्यान आपल्या पुता जेजू मारिपाक ताचें हजारपण आमकां बसयलां आनी सदांच आमी ताका मानता तसलें पवित्र मंदिर जावंक आसा देखून सोम्याच्या सांगातपण नटयलेली आमी भवार्थान विणलेली मंदिरां जावच्याक गरजाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया मोगल भाव भयणीनो देवाच्या हजारपणाची पवित्र मंदिरां जावंक आयची देवस्तुती आमकां उलयतना आपोवणी दितना उलो दितना त्या प्रमाणे एक भगिवंतपणाची जिवीत जीव सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया इगडी बरो आमी दोळे दांबी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत दूख धर मोगसाणे मागतल्या मोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळका तूं पथक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा पदच्या उजव्या बसला सोम्या काकुळका सर्व पदवेदां देव आमची काकुळ करून आमची पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया इगडी बरदोळे दांप्या आमच्या आमच्या ते सवां खातीर एरद्यां खातीर जे कोणा मागता बसयला तांचे खातीर मागया म्हणजे भुरग्यांची जायती पिडेस्त आसात अस्वस्थ आसात तांच्या बऱ्या भलायके पासोटी विशेष करून आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ पवित्र देवा आनी बापा
न्हयस फातरांच्या मंदिरांनी पूण आमच्या सकाळसांनी तुका आमी बजोवंक आनी खरो मान दिवंक फावो पूण जिनसां जिनसाच्या पातकांनी तुजे जिवे मंदिर आमी बसयता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना तुज्या पुताच्या मरणांनी पुन्हा जिवंतपणाच्या बळान आमकां नित निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलेली जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवे आमी जावंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकांत असलेले वस्तूंचें. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो बगेवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवें तुज्या घरान वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तातूंत आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जेवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताचे साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचें उतर हें, तुझे लागी आसात पुत्रा सस्ती जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ते घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतेक उजवाड, नेणत्याची ती जाणवाय. सोम्या तुझे लागी आसात पुत्रा सस्ती जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुझे लागी आसात पुत्रा सस्ती
पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, वय जुदेव कोणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जाणवाय प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बोळा प्रास बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचे वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ताणें ओपून दिलो. ताका सत मानलेल्या सासणाचें जिवीत मेळच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजालेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बकऱ्यांनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले. व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक शेंवेंडलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यांनी गोरवां समेत भायर धांवडयलें. वांटवकाराचे मांड ताणें वमते गेले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा तें हांगा तावन. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी म्हण घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 40 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशयान. ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयल्या उपरांत ताच्या सिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांकां सत मानली. तांणी सत मानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुजालेमांत आसतना जेजून केल्लें असर हें पळोवन सबार जण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरें जाणा आसलो जाल्यान खंयच्याय मनशा विशयान ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या आजारपणान जिव्या देवाची पवित्र मंदिरां आमी जायजय म्हणल्या विशीं आज आमी नियाळतना देवाचें आजारपण म्हजें तें आसा, तुजें तें आसा, ताचें तें आसा म्हणलें आमी वळखूंक जाय. देवाचें आजारपण कशें आसूंक साध्य? देवाचें आजारपण देवाच्या उतरा मुखांतर आनी देवाचें उतर आमी पळयल्या मुखांतर देवाचे कायदे आनी नियमां आमच्या जिवितांत लक्ती केल्ल्या मुखांतर देवाचें आजारपण आमचें तें आसा म्हणून साध्य जाता. आज देव मनशांक थोडे कायदे दिवचे पळयता. कायदे म्हळ्यार तुमी जाणात उपादेश 10 उपादेश म्हयचे मुखांतर देवान दिल्ले ते
सिनाय पर्वतार आनी हे उपादेश देवान कित्याक दिल्ले कित्याक म्हळ्यार मनशान गौरव दिवन चलत जाय मनशा मदें देव हजर आसा आनी ह्या मनशा मदें जियेतना देव आसा म्हणलें समजून जियेत जाय आनी ह्या खातीर मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर मनशाच्या फायद्या खातीर हे 10 उपादेश देवान दिल्ले सिनाय पर्वतार 40 दीस मागणे उपास करून मोयचेन मागल्या उपरांत मोयजेच्या 40 दिसांच्या मागण्या उपासाचो फळ जावन देवान हे उपादेश दिल्ले हे उपादेशाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतल्या वचपांत कितें थंयसर आमी आयकलें देव ही उतरां उलयता आनी म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो देव देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो सगळ्या इस्रायल असो देव म्हजे शिवाय दुसरो देव ना म्हजे शिवाय दुसरो देव ना ह्या एका देवाची मात्र तुमी सेवा करूंक जाय ह्या एका देवा मात्र तुमी आराधना करूंक जाय एका देवाची मात्र तुमी स्तुती करूंक जाय म्हळ्यार हो कायदो देवान इस्रायल प्रजेक मात्र न्ही आख्ख्या संवसाराक दिलो यावे जावन आसा एक मात्र देव अब्बा म्हणटा ताका आमी पळय आनी उपादेश काण घेवन येतना लोक कितें करनासलो म्हजे देवाचे हे उपादेश काण घेवन येतना 2 फळयांनी काण घेवन येतना लोक कितें करनासलो बंगाराचें वासरूं करन त्या वासराक आराधन करनासलो पळया देव कितें म्हणटा तुमी खंयच्यात आकाशार जावं दी पृथ्वीर जावं दी उदका भितर आसल्या खंयच्यात जिवींची प्राणयांची वस्तूंची इमास वा मुर्ती करूंक नजो आनी ताका तुमी आराधन करूंक नजो ताका तुमी सरपडोंक नजो ताका तुमी नमस्कार करूंक नजो आनी हे लोक कितें करनासलो भांगाराच्या वासराची पुजा करनासलो म्हळ्यार जें कितें करूं नजो म्हणटा देव तेंच मनीस करता देखून मोयजेक बेजार जालें आनी मोयजेन हातांत आशिल्ल्यो फळयो धरणीक मारल्यो व्यर्थ म्हजे 40 दिसांचो उपास व्यर्थ म्हजे 40 दिसांचे मागणे व्यर्थ आनी देवान म्हाका दिल्ले उपादेश व्यर्थ म्हण ताका भोगलें ताणें तें फुटयलें म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो देव एक आमी आमच्या पवित्र सभेच्या शिकवणेंत म्हणटा कितले देव देव एक आनी ह्या देवा थंय तेग जण देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा ही पवित्र सभा आमकां शिकयता तें सत हें परमेश्वरांतलें तवळ देव मात्र म्हणून इस्रायल प्रजा देवाच्या त्या उपादेशाक खाल जाताली पूण देव मनीस जाल्लो उपरांत न्ही जे देव मनीस जाल्लो ते उपरांत जेजू मारिफात ताजे उपरांत जेजू मरोन सर्गी सोडून गेलो आनी आमकां अनाथ बरी सोडून वचोंक ना ताणें आमकां पवित्र आत्म्या पाठयलो आनी तो पवित्र आत्मा आमचे मदें आजुनी आसा देखून आमी देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा ह्या त्रिएका देवाक आमी आराधन करता ह्या त्रिएका देवाची स्तुती करता ह्या देवा भायर दुसरो देव ना एक मात्र देव ह्या देवाचे 3 रुपां आमचे मदें आसात देखून आमी आमची हर एक मागणी ह्या त्रिंदादीक समर्पीत करून आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी त्रिएक देव आमचो देव त्रिंदाद आमचो देव आनी ह्या देवाची स्तुती करूं ह्या देवाक आराधन करूं ह्या देवाक वाखणूक देवाचे उतर आमकां उलो दिता आनी दुसरें जावन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका वा देवाच्या नांवान सपूत घालचें न्ही तुमी स्वस्थ म्हणटा न्ही तुमी देवाच्या नांवान सपूत घालूं नजो देवाचें नांव व्यर्थ काडी नजो कित्याक तो पवित्र देव
बेस्टेंस ताचें नांव व्यक्त काडना ताच्या नांवाक अपकीर्त आमी हाडूंक नजो आनी ह्या देवाच्या नांवाची स्तुती करूंक जाय ताका आराधन करूंक जाय ताका महिमा दिवंक जाय देखून किर्तनकार म्हणटा सर्व राष्ट्रांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या नांवाची स्तुती करा ताच्या नांवाची स्तुती करा ताचें नांव काडानी व्यत्यस नांव काडचें न्ही तशेंच साब्बाताच्या दिसा उगडास करी आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ साब्बाताच्या विशयांत हेच्या पयल्या वचपांत आमी म्हळें आयकलें 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साब्बात त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्ही जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुज्या दुवेन जावं तुज्या साकरान जावं तुज्या साकरणेन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजें सवें तुज्या घरान वस्ती करतल्या परख्यान हें निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकत हांव म्हजे मुखांतर देवान इस्रायल परजेक मरुभुमींत अरण्यांत इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक सोमकून वेताना दिल्ले उपादेश आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळच्या काळार इस्रायलांत आजुनी जुदेवांक साब्बाताचो दीस खंयचो खंयचो आजुनी जुदेवांक साब्बाताचो दीस खंयचो देवान संवसार रचलो न्ही उत्पत्ती पुस्तकान पळयता हांव न्ही पयलो दीस खंयचो उजवाड रचलो देवान न्ही देवान उजवाड रचलो ताका पयलो नांव दिलें कितें देवान पयलो दीस रचलो देवान न्ही देवान पयल्या दिसा उजवाड रचलो सूर्य रचलो आनी ताका डॅश नांव दिलें खंयचें पयलो दीस खंयचो तुमी पक्का वयमू इल्लेशें डावट येता म्हाका आतां आमचेंत मग तुमी बायली म्हणून बसोना हे बरकता आमी कितें म्हणटा हांव आयतार न्ही संडे सन म्हळ्यार कितें सूर्यो न्ही कन्नडा रविवार म्हणटा रवी म्हळ्यार कितें सूर्यो संडे न्ही पयलो दीस उजवाड सूर्य रचलो पयलो दीस दुसरो दीस सेंती उत ना घरा वचून सांग मागीर जायते आं जिल्ली बाय सुद्दां मुत्तू ना पळय म्हळ्यार तिका आं जिल्ली बाय कांय ना उडासे नासता न्ही बिजी आसा दुसरो दीस सोमार तिसरो दीस मंगळार चवथो दीस बुधवार पांचवो दीस शुक्रार गी अमरेस्तार आं 6 दीस शुक्रार 7वो दीस शनिवार 7व्या दिसा कितें केलें देवान विशेव घेतलो म्हळ्यार देव मांद्रिकाल न्हिदलो म्हण न्ही 6 दीस काम करन तकतात तुमी न्ही 6 दीस तुमच्या खातीर दवरा एक दीस देवा खातीर समर्पिया त्या दिसा तुमी काम करूंक वचनाकात वायवाट करनाकात एक दीस विराम करा तो दीस देवाक समर्पिया फाटल्या 6 दिसांक देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिया आनी फुडल्या 6 दिसांक ताची कृपा मागा आशिर्वाद मागा ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिया फुडल्या हप्त्याक देवाची कृपा सकत मागा देखून 6 दीस कश्ट काडा वावंड काडा बुडा काडा आनी 7व्या दिसा इल्ले शरीर आराम करा एका मनशाक 24/7 काम करूंक जाता न्हीद गळोवंक जाता ताका एक 8 घंटे म्हणी न्हीद जायचे की ना देखून रात येता दीस येता राती न्हिदता हांव न्ही रेस्ट जायचे मोतीक आराम दिना जाल्यार मोतीक रेस्ट दिना जाल्यार 24/7 चालूच आसा जाल्यार मोत कितें जाता मागीर मोत हां दिल्ली बाई मोत कितें जाता गिरमीट जाता मागीर न्ही वयलो सदीळ म्हणटात लूज जाता मागीर इल्लीशी आमी काल उलयता हांव कितें करता हांव कळना न्ही मानसीक मानसीक अस्तित्व आसा बळें हां तें आमी उगडायता हांव देखून आमी डिप्रेशनाक वयता हांव काल उलयता हांव कळना हांव इल्लो क्रॅक म्हणटा हांव इल्लो 90 म्हणटा हांव कळ्ळें की आनी ताका आमी वखद काडून घेता मागीर टॅबलेट काडून घेता समायेचे जाल्यार तकली देखून तकलेक जाय तितलें विराम दी जाय आराम दी जाय हाय टेंशन हायपर टेंशन जायनातलें बरी पडय जाय आमी मोतीक देखून कूल जायचे बरी न्हीद पडोवचे बरो आराम काडून घे विशेव काडून घेवचे देखून तुका न्हीद भोव गरजेची 8 घंटे म्हणी वा 7 घंटे म्हणी वा 6 घंटे म्हणी तुवें दिसाक न्हीद येत
थवळ तुजे तकली बरी काम करूंक शकता नातल्यार सगळो देदस्पर जाताय किरी किरी जाता तुका उलयतना राग येता तुका मागीर देदस्पर जाताय मागीर सेरबेर जाताय सेरबेर कळ्ळें गी तशेंच तुज्या कामाक तशेंच सगळो दीस काम केल्यार तुजी कूड कालें जायत सगळो हप्तो काम केला देखून एक हप्तो एक दीस हप्त्यान तुवें आराम करूंक जाय रेस्ट करूंक जाय आनी त्या दिसा तुवें देवाची स्तुती करूंक जाय ताका वाकोवंक जाय ताका नावाडूंक जाय आनी ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक जाय खंयचो दीस तो शनवार साब्बात आतां इजू देवांक इज्रायला गेल्यार साब्बात शनवार त्या दिसा कांय काम करनात सिनेगोगाक वचून देवाची स्तुती कर मागणें भेटयतात पूण आमकां क्रिस्तांवांक आमी पोरण्या सोल्ल्याची परजां न्ही आमी नव्या सोल्ल्याची परजां हें पोरण्या सोल्ल्यांतलें वचप आमी नव्या सोल्ल्याची परजां पण कितें जालें थंयसर जेजू जिवंत जालो न्ही जेजू मेल्लो खंयच्या दिसा 6व्या दिसा पळय गे 7व्या दिसा ताणें फुल्ल विशय घेतलो न्ही गे देखून आलेल्याच्या शनवारा मौन कांय ना न्ही गे घंटी नात आवाज ना कांय ना आनी खंयच्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आयताराच्या दिसा पळया आयताराच्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो पांत्या बरार न्ही गे मदानी उपरांत तो जीवन जालो उतरोण पळया मरणांतून जिविताक उतरोण पास्क पास्क म्हळ्यार कितें उतरोण मरणांतून जिविताची उतरोण केली ताणें उतरोण केली आनी तो दीस पवित्र जालो आमकां जेजूच्या जिवंतपणाचो दीस पवित्र जालो आनी तो आमकां हप्त्याचो पयलो दीस जालो आनी तो आमकां साब्बात जालो साब्बात देखून आमी आयताराची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं आमी उजवाडाची पुनर्जीवनपणाची भुरगीं आमी देखून आमचो हर एक आयतार पुनर्जीवनपणाचो आयतार हर एक आयतार आमकां साब्बाताचो आयतार हर एक आयतार आमकां उतरोणेचो आयतार देखून हो आयतार आमी पवित्र म्हूण लेखता आमी क्रिस्तांवां आमी पवित्र आमी येवचे फुडें जुदेव धर्म आसलो तांकां तो साब्बाताचो दीस शनवार आमकां क्रिस्तांवांक तो आयतार जावन बदल्लो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी आयतारा आमी हर एकली मिसा येता आयतारा आमी कितें करता देवाक आराधन करता देवाची स्तुती करता पण हो दीस आमी पवित्र सांबाळूंक जाय गम्मत मारच्यांत खावच्यान जेवच्यान वा नास नृत्य करच्यांत वा संवसाराच्या पिशेपणांत आमी एक जावच्याक न्ही बघा देवा सवय समकोन देवाचो आदार फाटल्या दिसांनी केल्ल्या बरेपणा अर्गां आनी फुडल्या दिसां देवाचो आदार मागचो दीस आयतार तशेंच उरले उपादेश आसात हे 3 उपादेश देवा समर्पिल्ले एका पळयेंत आशिल्ले 3 उपादेश एकानी देवा मान दी देवाचें नांव व्यर्थ कडिनाका आयतार सोन बगेवूनपणी सांबाळ आनी उरले 7 उपादेश आनी एका पळयेंत आशिल्ले ते कितें करतात ते तुज्या आवय बापायक मान दी मलगड्यांक मान दी मनशा जिवाक गौरव दी कळ्ळें गी ताच्या उपरांत जिवीशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका तुज्या पेल्याक विरोध फोर्साक सांग नाका तुज्या पेल्याच्या वस्तूंची घरांची गोरवांची पाड्यांची आशा करी नाका तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा दादल्यांची आशा करूंक वचो नाका देवान तुका कितें दिलां तातूंत संतोश पाव आनी देवा सवय समको आनी खंडीत तूं जियेतलोय मात्र न्ही देव तुका तुज्या देशान तुका लांब आऊक दितलो आनी जें सगळें तुज्या देशांत आसा तें तुका खावंक मेळटलें वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हीं उतरां सोम्याचीं हीं देवाचीं उतरां देखून किर्तनान म्हळें तुजे लागीं आसात उतरां सोम्या सासनीक जिविताचीं देवाच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्लीं उतरां उपादेशाचीं उतरां ती आमच्या जिविताक सासनीक जिवितावरून पावोवची तसलीं उतरां देखून इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत आमी आयकता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर पडलेलें उतार निर्फळ जायना निर्फळ जावन फाटीं वचना कशें भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना तशें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर पडलेलें हर एक उतारी निर्फळ जायना देखून जेजू म्हणटा हांव देवाचें उतर संपूर्ण करूंक आयलां तें हांव रद्द करूंक येवंक ना म्हणटा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सान पावलो कुरीन घरां बरो म्हणटा थोड्यांक हीं उतरां पिशेपण म्हूण दिसोंक बरो कळ्ळें गी थोड्यांक हीं उतरां पिशेपण कित्याक म्हळ्यार जुदेव कुणां मागतात आयच्या सुवातें पळयता उठले बसल्याक कुणां मागतात तूं देव म्हूण कितें कर दाखयताय कितें कर दाखयताय
ग्रीक्स आसात तांकां जाणवाय मागतात ते जाणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगट करता हांव म्हणटा सांत पावलो आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगट करता हांव जुदेवांक वो क्रिस्त एक अडकळ जुदेवा उपरांत क्रिस्त आयलो न्ही गे जुदेवांक क्रिस्त अडकळ देखून ते क्रिस्तां परगट करून सोडिनात कित्याक म्हळ्यार तांकां नालिसाय भोगता म्हणून तांकां भिरांत कित्याक म्हळ्यार जेजू जुदेवांचे थोडे सुखी दाखोवन दितालो देखून तो तांकां एक नालिसाय देखून हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण हेर जातीच्यांक तो पिशेपण दिसूंक पुरो कित्याक कुर्सार वस्तूर नासतना उमकोळ नासा न्ही गे आनी तो 3 दीस पडनात आसलो उपरांत जिवन जालो ते तांकां थोड्यांक ते पिशेपण कशें भोगूंक पुरो पूण सांत पावलो म्हणटा क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय क्रिस्तस देवाची सकत तो अस्कत बरी दिसता मात्र अस्कत बरी दिसता मात पळोवंक असा एक जावन ताका कोणी आदार दिवंक येवनात ताका कोणी सांगात दिवंक येवनात तो असा एक जावन तो कुर्सार मेलो ताची अस्कत काय म्हूण चिंतात लोकांनी चिंचे देवाचें पिशेपण अशें जायनच आसलें म्हणून पण देवाची पिशेपण न्ही देवाची सकत जेजू जावन आसा ही देवाची सकत पळया आमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयच्या मनशा वा खंयच्या देवाक वा अन्य देवा म्हणटा आमी खंयच्या अन्य देवाक जावं खंयच्या मनशांक दुस्मानां बोगसूंची सकत आसा सांगा पळया कोणाक आसा पूण जेजू आटे वेटे बघून न्ही निमाणो स्वास सोडता न्ही जाल्यार बापा बोगशी तांकां म्हणलो बोगशी तांकां ते कितें करतात ते नेणांत संपूर्ण बोगसाणें ही कोणाची सकत देवाची सकत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवा देखून कितें देवाची पिसाय वा पिशेपण म्हूण दिसता ते मनशाच्या जाणवाया प्रास उत्तम मनशाच्या जाणवाया प्रास उत्तम आमची जाणवाय कितलीय आसूं दी देवा मुखार तें एक पिशेपण आमची जाणवाय पूण देवाच्या मुखार कितें पिशेपण आमी म्हणटा तें आमच्या जाणवायाचें की कितलें उत्तीम जावन आसा आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण आमकां दिसता ही कुर्सार उमकोळची अस्कत काय आमी चिंताव ती अस्कत काय तो अस्कत जालो तो असायक जालो म्हूण आमी चिंताव जाल्यार हें आमचें पिशेपण कित्याक म्हळ्यार आमकां ती अस्कत काय म्हूण दिसता पूण सगळ्या मनशांच्या बळा प्लस बलिश्ट ती सगळ्या मनशांच्या बळा प्लस बलिश्ट ती कोणाक जिवंत जावंक साध्य जालें ताका मात्र कित्याक तो बलिश्ट देव त्या देवा भायर दुसरो देव ना तो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव अंत नातलेलो देव तो आरंभ आनी अंत सर्व शेकडे आनी सर्व काळ ताचेत देखून तो सत्यवंत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवार्तेंत ती सुवांच्या सुवार्ते आमी आयकता पळया जेजू देवाच्या उतरांक देवाच्या घराक ताचें काळीज लासतालें देखून तो ताचें देवाचें घर जावं मनशाची काळजां जावं सोरांची बियार करूंक तो सोडिना पळय देवाच्या घर तो आज जेरुजालेमाक वता थंयसर जायते अनित अन्याय जावचें तो पळयता उगोस रावना ताका राग येता आनी सुमाचें चाबूक वळटा आनी तांकां मान दावंडयता बकऱ्यांक गोरवांक सगळ्यांक दावंडयता तो मनशांक दावंडयता वांटोवकाराचें मांड आसलें मनी एक्सचेंज कावंटर ते पर्यंत तो दावंडयता कित्याक म्हळ्यार थंयसर जायते अनित जावन आसलें थंयसर जायते लोक बलिदान भेटोवंक येतालो जेरुजालेमाक आनी घरांत हांव जर तर कोवडे पासवे वा पारवे वा बकरे कितें हाडून आयले जाल्यार ते डायरेक्ट देवळान बली भेटोवंक जायनासलें ह्या जाकांक दाखोवंक आसलें ह्या जाकांनी एक सर्टिफिकेट दिवंक आसली हें बली भेटोवंक योग्य आसा म्हूण कित्याक म्हळ्यार ती पवित्र बली जावंक जाय आसली ताका खोरोस जावं दी ताका गाय जावं दी ताका मार जावं दी ताका पिडा जावं दी येवंक नज आसलें खंयच्याय बलीक देखून ती समांकन सारकी पळयल्या उपरांत ह्या जाकान सर्टिफिकेट दिवचें ही बली भेटोवं येत पूण सडावत कितें जातालें पयस हांव सोलोवन येताना हे पारवे हे कोवडे पासवे बकरे आनी काले पाडके पुरो हाडून येताना वाटेर सोलोवन येवचें आसलें आतां बसान जातलीं कारान जातलीं सोलोवन येवचें आसलें देखून जायते फावटी ह्या बलयांक मार जातलो पिडा येताली कुरू वताली आनी ही बली भेटोवंक योग्य जायनातलीं आनी तशें आसतना थंय जायतीं कावंटरां आसलीं आनी कावंटरांतलीं काण गेलीं जाल्यार थंय यार जातलो आनी यार जाता आसतना कांय ह्या जाकांक कमिशन मेळटालें कोण ना देखून सडावत आयल्यो ह्यो बलयो पुरा रिजेक्ट जाताल्यो आनी कितें करताले ते हांगा रिजेक्ट जाल्यो थंय सोडटाले मार्गार येणे तेणे बोवन आसताल्यो थोडे मरताल्यो आनी थंयसर शॉपांतल्यो काण घेताल्यो तांणी घरा धर्माक हाडी येतें वा गांवांत हाडटाना 1 रुपयांक मेळचो पारवो हांगा येताना 10 रुपये दिवचे 10 रुपयांक मोल चड
थंयसर तांकां धर्मा काडून बली भेटे येते हांगा सोड आनी सोड पयशे दिवन मोलाक काण घेवन बली भेटयचे पापाच्या लोकांक हें पुरा ओंग तांकां जातलें वजें तांच्या माथ्यार घालतलें हें पळोवन जेजूक भयंकर राग येता. दुसरें वांटोवकाराचे मांडे म्हळ्यार कितें मनी एक्सचेंज कावंटर आनी हांगासर इस्रायल पर्जांत ते जेजूच्या काळार रोमी चक्रवर्ती आडलतें चलयतालो आडलतें चलयतालो रोमी चक्रवर्ती आनी आडलतें चलयतना लोकांच्या हातांत चलावणांत आशिल्ले पयशे घेवचे पावंड कळ्ळें गी पावंड आशिल्ले रोमी चक्रवर्तीचे तातूंत रोमी चक्रवर्तीचे रुपणें आशिल्लें आनी शील आसली मोर आशिल्लें पूण जुदेवांक खंयचे पयशे पवित्र शेकेल इस्रायलाचे शेकेल आसात पळय ते पवित्र देखून देवाळाच्या उंडेन कोणी पयशे घालीचे जाल्यार तांणी शेकेल मात्र घालीचे इस्रायलाचे पयशे मात घालीचे तांच्या राष्ट्राचे मात पयशे घालीचे भायल्या राष्ट्रांचे घालून वचो भायल्या राष्ट्रांचे पयशे देवाळांत घालता जाल्यार तो पातकी तो देशद्रोही ताणें घालूंक नजो देखून लोक कितें करतालो चालावण्यांत दिसपट्ट्या वावरांक पयशे रोमी चक्रवर्तीचे दिवचे देवाळांक येताना खंयचे घालीचे शेकेल घालीचे देखून लोकां कडेन पयशे नासले देखून लोक कितें करतालो थंयसर वांटोवकाराचे मांडे आशिल्ले मनी एक्सचेंज कावंटर देखून लोक कितें करतालो आपणा चालावणांत आसले रोमी चक्रवर्तीचे पयशे ते दिताले आनी शेकेल काण घेताले आनी अशें करतना कितें करताले एक पावंड दिलें जाल्यार अर्दो शेकेल दिताले एक्चुली एका पावंडाक कांय 5 शेकेल दिचे तांणी पूण एका पावंडाक अर्दे शेकेल दिताले लुट्टाले थंयसर आनी हें पळोवन जेजूक भिरांकूळ राग येता ते मांडे परत कान उडयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार देव दयाळ देव अनितीन चलना अनीत ताका बिलकूल सोंसना तो नीत सांबाळटा नितीन चलता सत तो देखून म्हणटा हांव सत वाटनी जिवीत सताच्या वाटेन देखून चलता ताका सासण्याची जिवीत मेळटा म्हणटा आनी जेजू असले सोंसिना ताका राग येता सुंबाचे छाबूक मारून तांकां सगळ्यां धांवडयता आनी म्हणटा म्हज्या देवाचें घर स्वरांचें बुयार करिनाकात देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आमचे काळजी आमचे मोनी आमी पवित्र दवरूंक जाय तवळ ह्या काळजा मनांत देव वस्ती करता आमचे ते अनीत अन्याय लूट आनी सगळे खोटेपण आमचे ते वस्ती करता जाल्यार देव आमचे ते रावना देखून जेजू म्हणटा हांव सत वाटनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच सुसर्गीच्या राजारी घोसोना देखून म्हजे मारिफात वसा सताच्या मोगाच्या नितीच्या सेवेच्या बोगसण्याच्या आनी शांती समाधानाच्या वाटेन समका आनी हांव तुमचे सवय रावतलो तुमी पवित्र जातल्यात देव तुमचे सवय वस्ती करतलो देखून जेजू कितें म्हणटा हांव आनी बाप एकच आनी हांवें बापाक पळयला आनी कोण म्हाका पळयता तो बापा पळयतलो बाप म्हळ्यार कितें सत बाप म्हळ्यार कितें मोग बाप म्हळ्यार कितें नीत बाप म्हळ्यार कितें मोगसाणें सोडदोड शांती समाधान हे सगळें जेजू तें आशिल्लें आनी हें पळयता तो देवाक पळयता म्हज्या मोगाच्या बाबडे देखून जेजू म्हणटा सादी बोळी कितली बागी सगळी पृथ्वी जातली तुमचें दायज नितळ मनाची कितली बागी देव तुमकां पळोवंक मेळटलो आनी आमी तसलें जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आमचें जिवीत पवित्र करून घेवया देवाच्या उपादेशाखाल आमचें जिवीत पवित्र केलें तर देव आमचे सवय आमचे सवय जियेतलो आनी आमी सोम्या सवय जियेतल्या आनी अशें आमी सोम्याक साक्ष जावंक आमी प्रयत्न करतल्या आनी अशें सोम्याच्या जिवानपणांत आमी वांटेली जातल्या जेजू म्हळें 3 दीस तुमी म्हाका दिया हें सगळें देवा मोडून परतून हांव बांदतलो म्हळ्यार जेजूचें जिवानपण ताच्या जिवानपणान वांटेली जायची जाल्यार ताच्या उतराकाल जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. बिरावी एका देवा त्या सुलाम सभावर तुसार ह्या सगळी संगत आवडा तड्यान म्हणया एकच देवा सत मानता सरपदवेदार बाप तो सर्गानी प्रितमेसो दिसत्या ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा सगळो स्पूत तो सर कळा आदी बापातोन जल्मला देवातोन देव उजवाडातोन उजवाड करे देवातोन उपसल्लो करो देव तो देवातोन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासोत आनी आमचे सोडून हे पासो सर्गांतल्यान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंवकारमायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पॉन्स पिल्या ताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसल्यान ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक तो वैभवान परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जिवता आरतो बापाने पुता तो निपसला बापाने पुता बराबर ताकाय नमस्कार
समा सारको नमस्कार आणि महिमा व्हावो. प्रवाद्यावर मी तो उलयलो एकच पवित्र कातोलिक आणि धर्मदत्तावर स्थापलेले देवसभेक सत म्हणता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना सामून म्हणता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आणि सस्ताच्या जिविताक विश्वासू रावता. आमेन. यस आमच्या बवार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आता आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिणे पयणाचें पवित्रपण समजून सर्व वाडते परचेक क्रिस्ताची जिवी आनी पवित्र मंदिरांत जावं देखीवन जिणी आदर्श फावो करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरून लोकांच्या गरजांक स्पंदन करूंक आनी हर एकल्याच्या जिणे पयणार शान सामानाचे दूज जावं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थान ताचो महत्व समजून पवित्र सभेन क्रियाळ संदेश जावन भावार्थांत वाडोवंक आनी तांणी तुज्या पुताक क्रिस्ता मोगान परसरची पवित्र मंदिरां म्हणलें मानून घेवन जियोंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. समेश प्रायवंतांचेर आनी कुडीचे ऊन आनी अस्कत कांय कश्टांच्या समेश पिडेसांचेर तुजे काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तांकां बरी भलायकी दिवन बळवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. आमच्या देशाचें संरक्षण करच्या सोजेरांक भलायकी शेतांत वावरूच्या वायजांक सर समाज सेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जालेले आमी सर्वांनी तुजो मोग समजून आमचे जिवी तुजी पवित्र मंदिरां करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. सांजोधा देवाक समर्पिल्ल्या पिरगेजीच्या आनी पुंजच्या उदारकते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीस आनी दानांचो फळ यथेश मापान तांकां मेळो कर. सांगाताच्या पुंतळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितान पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे जावपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागताना बसयला सुगडा सोडून तांच्या बसून आमी मागया. सर आमच्या पिडेस भाव भयणी बसून तांची बरी भलायकी तांकां फाटी मेळच्या बसून मागया. आमची भुरगीं परिक्षा तयार करून आसात बरी परिक्षा तयार करून बरे मार्क्स काडूंक बरे उत्तीर्ण जावंक तांकां फौज आयुश्य मागया. कठीण दगीन आमी वळवळटाव बरो पावस दडून पृथ्वी तण करूंक आनी येवंक असले सगळे अनवार निवारूंक आदार आनी कृपा फौज आयुश्य मागया. एप्रील मे म्हयन्यांत चुनाव जावचो आसा आमच्या भारत सरकाराक. जावच्या चुनावांत बरे मुखेली विसावन येवन शांती समाधान असो आनी सगळ्या मनशांक मोगान सांबाळसो सरकार फौज आयुश्य कर म्हूण मागया. सर्गीचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन तूं मानून घे. ह्या मागण्या मुखांतर आमी भेटयलेली सगळी आमची आशा अत्रेग तूं स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा तुजें उतर आनी तुजें उपादेश तुवें दिल्लें आमकां वत्तें देण्या मेळ्ळें समजून त्या उपादेशाकाल उतराकाल जियोंक बगेनपणाचें जिवीत जियोंक आनी हे मुखान तुजें हजरपण आमचें तें आसलें तें हेरान तें वांटून घेवंक आमकां फोव कर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक सम कर. पांचंको 128 128. काणीक बापा उद्या बायनाची सुरेश प्रसादची उदाहरणपणा दिला जातो. सुरेश प्रसादची रस्ता स्वीकार करून पावन कर भेटणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगा स्वरूपकार सर्गीच्या भजिनी आमची. कृपादेची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणींनो भजनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सद्वेदा देव अपमानतात असलें जावं म्हूण मागाती. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन
तुझ्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता ताचे बराबर आमकांच तुझे जिवे पवित्र मंदिर कर आनी सगळे आमचे जिवेत तुझ्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसों आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या घराच्या मोगान तुझे जेजूचे काळीज आसताले तुझे खरी भक्ती करून आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचे काळीज जळताले देखून ताणें तुका व्हडाश कुशेक देखून ताणें तुका व्हडा कुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुन्हा जिवंतपणाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें अशी भेटलेली आपली सकूड तुझ्या महिमेचे उत्तम मंदिर म्हूण ताणें दाखयलें तुझ्या देण्यान एक कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेज देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उर्सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगजां बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया समयाची हजरपण आमचें करून घेवया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेस्प्री जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडरग असवतेल्या मास मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे संवसारांत विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमचे पप्पा सैब पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी येजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसलूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव मरी देवाचे माये संगती ती सपती बागे वंजुजे बागे व धर्मदत्ता बागे वंजुता दीप आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता
तुझी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या श्रीवंदराची आजी नमतीन दवरना देवाचें आजारपण आमचें थंय देवाचें आजारपण पेल्या थंय आसा म्हणलें वळखून त्या पवित्रपणान वाडोवंक देवा स्वादारेन कृपा मागोवन सुमेन शिकलेल्या मागणें सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शेतांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या भव्य सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाचें आजारपण मनशां थंय आसा. मनशांनी देवाच्या उतराचो मोग करीसय ताचे कायदे पाळीसय आनी देवा समेक पोटान जी म्हूण आपोवणी दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. खळजंदायल्या सुम्या जेजूका मेहरगां दिवया.
तुमच्या मोगान बरं आमच्या काळ सांगतो आयला सुमी आमच्या तितू राव तुझ्या कृपेच्या बेसावन आमकां बर तुझ्या जर पण आमचे ती वळखूंक तुझ्या उतरांक फोव तो मान दिवंक गौरव दिवंक आमकां शिकी आमचे नितीचे आमचे जिवीत तुझ्या मोगाचें नितीचें समाधानाचें संतोषाचें जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागे तुवें दिले सर उपदेशां खातीर आमी तुका अर्गां दिता त्या उपदेशा जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागे सुमेन केले सर बरेपणा अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळप तुका सुमियान जेजू आराधान तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतल्या अनुभवांतले निवारलेल्याक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सरपायन ते मरणादी पिड्यान ते राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर येसू दीस पळोवचे भाव फोव केल्ल्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचे भाव फोव केल्ल्या खातीर तुज्या उतराद्वारे आमची मन तुवें दादोशी केल्ल्या खातीर तुझे पवित्र क्रिस्ती जेवणा आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर विविध मनशां मुखांत तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा प्रार्थुया भोव पवित्र आनी भोव मोगाळ देवा आमच्या बापा तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रक्तांत दोशी केले ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर आनी हे परिणयस ह्या फातरांच्या मंदिरान पण आमचे आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा दया काकुर्दीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पळयता समजे बाका काटाटा आयच्यान ती सकट जाणटा मोगाळ पुता सोवे मोगाळ आशिर्वाद भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाच्या न्हू फटल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासून सहकार तुमी दिला ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां देव बरें करूं म्हणटा आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा त्या पासून सहकार तुमचे जावन आशेता फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंडाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोवन आयल्यांत आनी जायते बरेपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायते बरेपण जालां त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना
फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी खूब मोग आदार वर्ते मोपान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकाउंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो तूं समी लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.